नमस्कार ह्या खाशेल्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार। म्हाका दिसता आमकां गोंयकारांक क्रिसमसाची एक बरी कार्यावळ दिवपा जाय आशिल्ली आनी हाज्याकी बरी कार्यावळ आसूंक शकना सद्याच्या खिणाक। आमचे बरोबर तेच दोन मनीस आसात जाणी गोंयकारांक फकत सपनच दिलें ना। दे नाव डोंट ओन जस्ट अ टीम बट यू ओन मिलियन हार्ट्स। म्हजे बरोबर आसात दत्तराज बाब साळगांवकर आनी श्रीनिवास बाब देव। स्वागत तुमचे को ओनर्स ऑफ FC गोवा। राजबाब म्हाका सुरवात करतना इतलेंच विचारपाक जाय दॅट first 7 games, then that dream turnaround and the victory run and that whole league. How has been the experience? पयली 7 गेम म्हणटा ते आमी बॉटमाचेर आसले आनी मागीर हळू आमी वयर चडले। तर आमचें कितें आसलें झिकोची फिलॉसॉफी जी आसली पळय वॉज व्हेरी क्लियर, प्ले हार्ड, प्रॅक्टीस हार्ड एंड बिलीव स्वताचेर विश्वास आसपाक जाय आनी ताजी जी स्ट्रॅटेजी आसा ताजेर विश्वास आसपाक जाय। ताणें एक स्टेटमेंट म्हणलोलो दॅट द फियर ऑफ लुजींग शूड नेवर टेक अवे द डिझायर ऑफ विनींग। म्हळ्यार भयान केन्ना खेळपाक जाय, चान्स सदांच घेवपाक जाय, प्रॅक्टीस हार्ड करपाक जाय आनी मागीर टेक युअर चान्सीस। वेन यू आर वेल प्रिपेर्ड ऑपॉर्च्युनिटीज वील कम एंड देन यू हॅव टू कन्वर्ट देम। सो आमचो बाबाचो आनी म्हजो विश्वास आसलोच झिकोचेर आनी तो आमचो विश्वास जो आसा हालूंक ना। खूब जाणांनी म्हणलें बाबा हें कितें चल्लां हें तें, तुमी आतां गेले रायट ऑफ केल्ले। सो ते टर्न अरावंड जालें आनी आय मस्ट से दॅट इट वॉज आवर फेथ एंड बिलीफ। आमचो मोटोय आसा पळय FC गोवाचो, बिलीव, इन्स्पायर, चार्ज। सो वी रियली बिलीव इन दॅट आनी फॅन सपोर्ट वॉज ट्रिमेंडस ऑल्सो। जेन्ना आमी सकयल आसले फॅन्सांनी सपोर्ट केलो आमकां, आमचे को ओनर्सांनी सपोर्ट केलो। इट इज नॉट इजी कित्याक हें जेन्ना घडना तेन्ना सगळेच गाळे मारून but as I said की you just don't own a team now, you own a million hearts. ती फिलिंग येता की you own million hearts today. एब्सोल्युटली। पयलीं म्हणजे असो फिलिंग येता की ही टीम फक्त राजाची आनी म्हजी न्हय, ही गोंयकाराची टीम। आनी आमी पयलींच सुरवातेक म्हाका याद जाता ओपनिंगाक जेन्ना आमचे रक्षा मंत्री आशिल्ले आनी राज आनी हांव ग्रावंडार आशिल्लो तेन्नाच आमी अशें डिसायड केलें की बाबा ही टीम सगळ्यांची। कित्याक आमी आमचे दोनूय फॅमिली जाले 40 वर्सां 50 वर्सां टिमी चलयता बरोबर आनी जायते प्रयत्न केले आसतना सुद्दां आमकां असो रिस्पॉन्स आशिल्ले। हार्डकोर साळगांवकराचे फॅन आसा, हार्डकोर देंपो फॅन आसा, पूण अशें सबंद गोंय एक जायत हें आमकां केन्ना एंटायर गोवा इज पेंटेड इन वन कलर। म्हाका तिनूच इन्सिडंट याद जाता। एक म्हणजे तो हांव नाशिल्लो जेन्ना गोंयची आयडेंटिटी हें करपाक महाराष्ट्रान मर्जर, तो एक ओपिनियन पोलावा चंद्रकांत बाब केणिया सारकिले तांचे कडल्यान आमी आयकलां। दुसरी गोष्ट लँग्वेज एज्युटेशन जेन्ना जालें कितलेशे लायव्ज हे बरोबर। तिसरें म्हाका दिसता FC गोवा इतले रायट फ्रॉम वाळपय टू तूं पदव म्हणटा ते प्रमाणे खोतीगांव सुद्दां FC गोवाचे फ्लॅग आनी ते अजून दिश्टी पडटा। जे लोकांनी गेम काबार जाली आनी ते एक्चुअली कन्सिडरिंग इट एज अ लीग। एक वर्साची गजाल न्ही। हांवें लोकांक स्टेडियमार रडिल्ले पळयल्या व्हरतना। हांवें लोकांक सामकें म्हणजे आमकां ऑलमोस्ट एका मॅचीक आमी 4थ्या काय 5व्या मॅचीक म्हाका याद आसा देवर होड्स ऑफ फॅन्स हू वॉन्टेड टू घेराव बोथ ऑफ अस की बाबा हें कितें चल्लां आमी लास्ट कित्याक। पूण ते आमकां लागून मागीर ते पुलिसेन बी हें करून तांच्यांनी ते आयले ना। पूण दॅट्स अ गुड फिलींग म्हणजे इमोशनल दॅट शोज द इन्वॉल्वमेंट। तूं म्हणटा मिलियन हार्ट्स म्हणून इट्स एक्चुअली अ फॅक्ट। एक्चुअली हो जो आसा की तुमकां फुटबॉलाचो अनुभव आसा, तुमी टिमी चलयल्यात, अशी परिस्थिती भितर स्टेडियम इतले पॅक जातले, पासांचेर बी मागीर येवया गर्दी जाली बिर्दी जाली बट इतलो पॅक जातलो स्टेडियम आनी दॅट FC गोवा वूड बिकम अ रिलीजन फॉर दोज 3 months अक्रॉस गोवा अशें दिशिल्लें। प्रामाणीकपणान सुरवात जातली दिशिल्लें। सुरवातीक दिसूंकूच नासलें। म्हाका याद आसा होच स्टेडियमान आमी जेन्ना बांदोडकर ट्रॉफी आसली आनी साळगांवकर प्लेड पंजाब पुलीस, इट वॉज पॅक्ड। पूण तेन्ना कितें आसलें, TV नासली, इंटरनेट नासलो, कांय नासलो। आमी जेन्ना हें FC गोवाचें चालू केलें तेन्ना आमकां दिसलें स्टेडियमान 50% अटेंडन्स म्हणून। सो वी वर थिंकिंग 50% was your maximum maximum. This has been unbelievable, and not only in Goa, all over India. All over India. Most of the stadium, I mean northeast जर पळयल्यार सामके पॅक, केरला सामके पॅक। I mean it is unbelievable की तांचो कल्चरूय आसा गोंयचोच न्हय, म्हाका दिसता नॉर्थ ईस्ट, कलकत्ता, केरला कल्चर आसा आनी आतां हातून वयर चडटलो तो। कितें दिसता तुमकां हो जो रिस्पॉन्स पळयलो
वॉट वॉज दॅट USP किती चल्लें मार्केटिंग चल्लें पब्लिसिटी चल्ली Combination. गोवा फिलींग चल्लें वॉट वॉज दॅट फिलींग Combination. You are getting the best of players, the best of techniques. You are getting a good marketing setup. कळ्ळें न्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास आनी टेलिकास्ट. सो हें सगळें जें कॉम्बिनेशन आसा पळय आनी तातूंत जर प्रत्येक राज्याचें जर पॅशन पळयत मागीर इट इज एन एक्सप्लोजन. नाही बाबा पण सुरवातीक दिसता न्ही. सुरवातीक जेन्ना कॉन्सेप्च्युअलायज जाली लीग किती टेन्शन्स आशिल्ली ना म्हाका दिसता न्ही पयलीं म्हणजे राजान सांगिल्ल्या प्रमाणे वी हॅव टू गिव द क्रेडीट टू IMG रिलायन्स फॉर क्रिएटींग दॅट सॉर्ट ऑफ बज. कित्याक आज प्रत्येक गोष्ट न्ही कमर्शियल एंगल असल्या शिवाय आमी सांगल्या प्रमाणे गोवा इज अ सिरियस फुटबॉल स्टेट इज एक्सेप्टेड पूण ताणें तो बज तयार केलो रायट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ दॅट सॉंग टू वॉट स्टार स्पोर्ट्स डीड. आय थिंक आमकां आतां कळून येता अनलेस इट इज अ फूल पॅकेज ह्यो गोश्टी चलना. आनी सुरवातीक जो आमकां डावट आशिल्लो म्हाका याद आसा आमी पयले मॅचीक उलयताले ना फुकट भुरग्यांक हाडची स्कुलांतली. तुम्ही प्लॅन बीन केले स्टेडियम भरपा खातीर आमी येस एब्सोल्युटली स्टेडियम स्टार भरपा स्पोर्ट्सान 2000 पासीस घेतिल्ले आमचे कडल्यान की लोकांक फुकट हाडटा म्हणून. म्हणल्यार ते सुद्दां आमी सांगलेलें की बाबा तुमी आतां जे फ्री दिता आमी भुरग्यांक दिवपाक जाय कित्याक स्टुडंट्स आनी मागीर व्हिडिओकॉनचे डीलर Videocon dealer बी also. म्हणून ते आमचे स्पॉन्सर आशिल्ले. बरोबर इतले करून सो द होल प्लॅन वॉज की कशें करून स्टेडियम भरतले वॉज द मेजर कन्सर्न. आनी म्हाका दिसता पहिल्याच मॅचीक गेली पयले सेकंड पयल्या मॅचीक मागीर दुसऱ्या मॅचीक मागीर यू नो सो ओपनिंगाकच जो रिस्पॉन्स मेळ्ळो म्हाका दिसता इट वॉज अ बिग कॉन्फिडन्स बुस्टर. वेरी कॉन्फिडंट. दुसरी गजाल म्हाका हें सांगात की गोवा कारण गोंयची आमी IPL पळयतात गोंयची टीम ना सगळी कितलेशेच लीग जाले कबड्डीची सुद्दां लीग जाली गोवा ना. हाऊ डीड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गोवा हॅव्हिंग अ टीम केम अप. पण ISLनूच अनाउन्स केलें न्ही. सी आतां तूं जर पळयत खंयचे आतां 8 क्लब आसा तातूंत सम ऑफ द की प्लेयर्स गोंयकारूच. बरोबर तूं हाका पळय फ्रांसीस फेर्नांडीस म्हण किंवा मिलाग्रेस म्हण किंवा केविन म्हण सगळे गोंयकारूच गोंयकार सगळ्याक आसाच. सो गोवा डिजर्व टू हॅव. सेकंडली आमच्यो 4 टिमी आय लिगान खेळटाले बरोबर म्हणजे ताका लागून दे कुड नेवर इग्नोर. So we wanted to combine We had to football make muscle. sure get nobody else. So Baba and me decided that look, we have to try hard and get this franchise. We cannot allow a non-Goan to have a franchise. टू ओन अ गोवा टीम To go Goa team. नाले ते जातले आशिल्ले. बरोबर कोण तरी दुसरो नॉन गोवन येवन ती टीम घेता आशिल्ला न्ही. हय आनी बाकीच्या क्लबांनी जाल्लें आसा तशें. झिको आनी पिरेस हुज कॉन्सेप्ट आयडिया वॉज दॅट अँड हुज चॉईस वॉज दॅट. झिको म्हणल्यार न्हय एक खरीच अजाबाची गोष्ट. आमचो बेतो म्हणून प्लेयर आशिल्लो तो एक दीस आयलो आमी वी वर लुकींग फॉर अ कोच ऑब्वियसली फॉर अ मार्की कोच वीच वॉज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ISL. आनी तो म्हणलो तुमी हांगा वता थंय वता. आमी खूब कोच थ्रू हीज कॉन्टॅक्ट्स हे ते आमी खूब लंडनाक वचून कोचांक मेळ्ळे तुम्ही भरपूर सर्च खूब केली. सर्च केलें. आनी तो एक दीस आयलो आनी म्हणलो तुमकां झिको जाय. म्हाका दिसलें तो फकाणां करता. हांवें राजाक सांगलें सुद्दां ना कित्याक म्हणलें ओगे वेळ कित्याक पेड्डेर करपाचो. आनी तो 2-3दा ईमेल धाडीत रावलो हे जावलो. मागीर आमी ही वॉज क्वायट सिरियस. आमी जेन्ना अरे बाबा कोण कोच कोण बरें आमची सपोर्ट स्ट्रक्चर आसात गोंयांत बरोबर. थ्रू आवर 2 टीम्स पूण कोच मेन कोच कोण तेन्ना आमी अशें म्हळें की अरे बाबा झिको पूण म्हाका दिसना तो सिरियस आसा. आमी म्हणलें कितें पळोवया लॉटरी लागता सांग ताका वच. इतले फास्ट जाले ते आमकां कळूंक सुद्दां ना आनी अकस्मात मागीर झिको येता आनी निमाणे वेळार सुद्दां हय इट्स लास्ट मिनिट म्हणजे ताणें टीम सुद्दां ताका ही हॅड नो से इन चुजींग द टीम दिस बरोबर सगळें पयलीं जाल्लें. इट वॉज दॅट लेट. पिरेस इज पार्ट ऑफ ISL न्ही. ISLान कितें म्हणलें मार्की प्लेयर घेवपाकूच जाय पिरेस वॉज द चॉईस गिवन टू गोवा. गोवन वॉज दे हॅव अ पॅनल ऑफ प्लेयर्स तातूंतलो एक आसलो पिरेस. सो वी सेड लुक इट्स फायन बिकॉज पिरेस जो आसा हय was one of the star players for Arsenal बरोबर. and he was a legend in his lifetime. So we said fine Pires आमकां जर घेवपाकूच जाय जाल्यार प्रत्येक सिटीन पिरेजाक लागून एक 100-200 लोक येताले आर्सेनलाचे एअरपोर्टाचेर सपोर्ट करपाक ग्राउंडार सुद्दां आनी ग्राउंडार मे बी मच मोर वी वॉन्ट पिरेस ताणे प्रोफायल गोवा एफसीचो प्रोफायल ताणे असो रेस केलो दोगांय जाणांनी झिकोन आनी पिरेज. एब्सोल्युटली. बट पिरेस एज अ पर्सन इज अ वंडरफूल ह्युमन बीइंग. ताणें सगळे आमच्या प्लेयरांक कोणी जावं ज्युनियर जावं बेंचार बसता जावं तांकां बरें सपोर्ट केल्या मोटिवेट केल्या बरें खेळ म्हणल्यार
इज अ ट्रिमेंडस पर्सन. सात गेमी उपरांत जेन्ना वेन वी आर एट द बॉटम अशें पिकसांव बी जालें कित्याक आनी घेतलें आनी वेल्यान तुमी सांगता तशें लो गिराव घालपाक येतात कशें तें की तुमी रिस्क घेतली इट बिकेम अ सेन्सेशन आनी आतां तें सेन्सेशन आंगार येता अशी बी फिलींग आयली. ना कितें क्लब आसाच न्ही रे आमचे कडेन. आतां विन एंड लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम. बट दीस कायंड ऑफ सेन्सेशन वेर देर इज अ पब्लीक प्रेशर. Zico, we depended on Zico. We said, look, आतां जें आसा वो एक जर्नी. कितें हाफवे आतां तें तोडपाक जायना. कित्याक आतां प्लेन जर वता एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार वादळ आसतात न्ही, टर्ब्युलन्स आसताच. सो वी कॅनॉट सडनली से आतां कॅप्टनूच काड म्हणून और एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर. It is too early to do anything. ना. So both Baba and me had full faith in Zico. मागीर दूख आशिल्ली मनाक. हे कळवळ दिसतालीच न्हय इतले बाबा अरे आमची गोवा इज अ सिरियस फुटबॉल स्टेट. बरोबर. आमी इतले प्लेयर चूज केले जे एकामेका कडेन खेळटाले आनी अकस्मात 8वे येवप एक मनाक दूख दिसतालीत. पूण राजान सांगिल्ल्या प्रमाणे वी सेड दॅट आमी दोगूय जाण मेळ्ळ्यान सांगलें की बाबा आमी ते जिकोचेर सोडया बिकॉज वी न्यू एक ते कोचाचे आय वुडंट से विथआउट एक्झॅजरेशन ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिरियस कोचीस इन दीस टॉर्नामेंट. म्हणजे प्रत्येक प्रॅक्टिसीक अशें हार्डली प्रत्येक कोच प्रत्येक ट्रेनिंग सेशनाक ही वॉज प्रेझेंट. ताणें इजिली एट हीज लेवल ताणें इजिली डेलिगेट करून एक बाबा 2 दिसांनी हो येतालो. पूण इतले ताणें लेवल ऑफ स्टडी आनी ताणें जे डॉक्युमेंटेशन आमकां दिलां न्हय काम केलें टेक्निकल एनालिसीस मागीर मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स सगळ्या बाबतींत तो म्हणजे यू नो इट वॉज अ रियल एसेट टू FC गोवा की ताजे कडेन आमी एसोसिएशन जे चालू केलें न्हय इट हॅज बीन वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एक्सपिरियन्सीस फॉर अस पर्सनली. What is the secret behind the turnaround? How would you describe it in one statement? What is the secret? Why कितें जालें suddenly? I think our faith in our players and Zico. No question. That sudden turnaround, ना, what कितें आसा happened? ना, What तूं happened? एक कितें आसा विश्वास जर दवरलो आनी ताजेरूच Fortune favors the brave. ना आय थिंक यू हॅव टू बिलीव इन समथींग बिलीव दॅट यू हॅव कॉन्फिडन्स इन युअर सेल्फ. स्वताचेर विश्वास आसपाकूच जाय प्लेयरांकूय विश्वास आसपाक जाय आनी Zico went on you know giving that confidence. आतां रोमियोच पळय डेम्पो प्लेयर ही वॉज नॉट इवन इन द स्टार्टिंग. मंदार तांकां जे कॉन्फिडन्स विश्वास जो दिलो Zicoन Train केलें त्या. रोमियो आतां पळय वर्ल्ड क्लास ही इज नाव वॉन्टेड बाय ब्राझील. म्हणल्यार असलो भुरगो कमिंग फ्रॉम हंबल बॅकग्रावंड. सो वी हॅड फेथ इन Zico and he could create a Romeo who is a world class player. Very frankly, how long will Zico be the head coach of FC Goa? This entire Goa wants to know you this. would like him. And probably this is my headline statement from both of you today. आमी उलयले ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी दोगूय जाण ताजे कडेन उलयल्ले आसा आनी दोगांय जाणांचे आमचे ऑर ऑल 4 ऑफ द को ओनर्स आमचे स्ट्रॉंग विश की ताणें लॉंग टर्म एसोसिएशन दवरचें क्लबा कडेन बिकॉज वी आर कन्विन्स्ड ऑफ हिज एट्रिब्यूट्स एंड क्वॉलिटीज. Okay. आतां इन वॉट स्ट्रक्चर मॅनर ताणें आमकां सांगलां बाय जानेवारी फेब्रुवारी आपूण आय विल कम बॅक विथ द डिटेल्स. Okay. So he is willing. He is एब्सोल्युटली आनी He is willing. बट आतां कितें ISL रुल्सूय आसा कितें ISL रुल्सा प्रमाणे आतां तातूंत बजेट आसतलो कोचाचें कितें हें आसतलें सो वी हॅव टू वर्क विदीन दॅट. सो विदीन दॅट वी हॅव मेड हिम एन ऑफर. But long term म्हणटा तेन्ना आमी कितले long termचे असोसिएशन पळयतात? लॉंग टर्म म्हणटा तें यू नो इट इज क्वेश्चन ऑफ रुल्स ऑफ ISL न्हय रे. सो ते पळोवपाक जाय तातूंत कितें जाता तें. बट वी हॅव मेड हिम एन ऑफर फॉर 2 years. Okay, for next 2 years. दोन वर्साची ऑफर. बरी इंटरेस्टिंग गजाली जावपाक लागल्या ट्विटराचेरूय बी. आय थिंक पिरीस वेंट बॅक पोस्टेड दॅट फोटो ऑन विथ द टीम on Twitter and said, I want to return back as coach. Now everybody is happy listening to that, but everybody is confused also. How are you looking at it? Piris making that statement, this is my team and I want to come back as coach. As the coach, not only with regard reference to FC Goa, and सांगला my desire is to be a coach because my effective playing life is over. Okay. And probably he meant that he could offer his services to the ISL. Correct. Tournament. So that doesn't necessarily mean to baba FC Goa could associate जातलो अशें म्हणून अशें म्हाका दिसता ताणें the way he has said it. So it is not specifically तुम्ही म्हणटात But he wants to be part of the system. Part of the system. दुसरी गजाल जी आसा ती म्हाका एक गजाल जाणून घेवपाक जाय. 2 लीग्स आसात. आता तुमची तर टिमी आता दोन्ही लिगां भितर खेळटात. सो हाऊ आर यू लुकिंग एट को एक्झिस्टन्स ऑफ बोथ? कशी तुम्ही पळयतात? एक लीग आसा आनी एक टॉर्नामेंट. कॅन बोथ को एक्झिस्ट?